प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 8वो विस्फोर, वोड 28 ते 34 पर्यंत, 28 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. गादारा प्रांतांत दोरयेचे पेले तोडी तो आयल्या उपरांत समाधींतले भायर सरतो देंवचार बसलेले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले मारेकार ते आसले की कोणाच्यानूच ते वाटेन वचूंक जायना आसले आनी ओचितूच ते बोब मारूंक लागले. जेजू, दाविदाच्या पुता, तुका आमचे कोडे कसले काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वडवाडोवंक आयलाय कितें? ते आसलेले थंय तावन मातशे पेल्यान दुकरांचो एक व्हडलो हिंड चोरतालो. म्हणटूच देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थून मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार हिंडांत दुकरां भितर वचून रिंगूंक आमकां रोजा दी. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वसात. आनी ते भायर सरून दुकरां भितर वचून रिगले आनी अवचीत सगळो हिंड कोळसा वेल्यान नेटान दोरयान धांवन गेलो आनी उदकांत बुडोवन मेलो. राखणे पडून गेले आनी नोकरांत वचून देंवचार बसलेल्यांक कितें घडलेलें ते सयत सगळे ताणीन कोडीत केले. अवचीत नोकरांतलो सगळो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो. ताका पडना फुडें आपल्या गांवा भायर वच म्हूण ताचे लागीं मागूंक लागले. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी आयकता जेजू फकत एकूच उतर उलयता आख्ख्या शिवर्तमानान. आनी हे शिवर्तमानान कसलें उतरां उलयता? जेजू म्हणटा, वचात, वचात. आनी ते सगळे जे देंवचार आसले त्या दोगां मदें, कित्याक जेजू गादाराच्या प्रांतांतल्यान तो दोर्यांतल्यान पेलीतोडी गेल्लो आनी थिंचोर दोग मनीस तांकां मेळे वचमे आसलेले. आनी मेळे वचमे आसले म्हणजे तांकां कोणाच्यानूच कसलो आदार दिवंक जायना, कित्याक ते एकदम एके भाशेन एकदम त्रासाचे मनीस आसले. ते लोक तांकां भियेतालो. आनी भाव भयणीनो, जेजू त्या वाटेर वेता आनी त्या दोगां मनशांक पळयता. तांचे मदें देंवचार आसात आनी ते येतात आनी जेजूक म्हणटात, जेजू, दाविदाच्या पुता, तुका आमची कोडी कसली काम आसा? वेळ पावच्या आदीक आमकां वळवडूंक आयलाय कितें? आनी भाव भयणीनो, ते मनीस जे आसले ते त्या देंवचार जो आसलो तांचे भितर, ते जेजूक वळखतात आनी देखून म्हणटात जेजूक, दाविदाच्या पुता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोकां मदें देंवचार आसा तांच्यान जेजूचें नांव म्हणूंक जायना, ताका त्रास जाता, तांकां जेजूक उलो मारपाक जायना, पूण ते फकत जेजूक दाविदाच्या पुता म्हणटात. भाव भयणीनो, देंवचार केन्ना जेजूचें नांव काडचो ना. ताका जेजूचें नांव एकदम भिरांतीचें देंवचाराक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना हे मनीस जे तांच्या भितर देंवचार आसात ते जेजूक म्हणटात, दाविदाच्या पुता, आमकां आदार दी. ते म्हणनात की जेजू आमकां सुटका दी, ते कित्याक तूं आमकां वळवळून कित्याक येयला? कित्याक ते देंवचार जे आसले त्या मनशां मदें इतले तांकां तांच्या मनाचेर दबाव घालताले, ताका मनाची नोर्सणी करपाक आनी ताका आदार मागपाक जायनासले. पूण जेजू ओकोता. जेजू जाणो तांकां आदार जाय म्हणून, आनी तो वेता थिंचोर आनी तांकां त्या देंवचारांतल्या ओतम्यांतली तांकां सुटका दिता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी हें शिवर्तमान आयकता, आयज आमकां 2000 वर्सां जावन ह्या शिवर्तमाना वरवीं आमकां कसली शिकवण मेळटा? भाव भयणीनो, आमी नव्या कराराची भुरगीं. ही जी पदवी आमकां हा जेजूचेर भावार धरून, ह्या पदवी वरवीं जे जेजून केलें, देंवचार काडले, लोकांक पिकोवणी दिली, मिलाग्री केल्यो, हीच पदवी
आमी जेन्ना भावार्थ दोत्ता जेजूचेर हीच पदवी आमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, आमच्यान देंवचार काडूंक जाता जेजूच्या नांवान, आमच्यान दुसऱ्यांक पेकोणी दिवंक जाता जेजूच्या नांवान. आनी केन्ना जावंक जाता जेन्ना आमी लोकांक सजमणी दिता देवाच्या उतराची, तांकां तें उतर सामकें सजमून दिता, तेन्ना हे सजमणीन जेन्ना आमकां हें उतर आमी आयकता, तेन्ना आमकां आमच्या भितर भावार्थ वाडटा. आनी ह्या भावार्था वरवीं आमकां जें जेजून घडोवन हाडलां खुर्सार तें आमकां फावो जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ कोत्ता, हे देंवचार काडपाचें काम, दुसऱ्यांचेर हात धरून तांचेर मागणें करपाचें काम, मिलाग्री करपाचें काम, हे सगळें जें आमकां माकूच्या सोडायेची ती सोडाय ते 18 वड पासून जें आमी आयकता, हें फकत भावार्थीचें काम. जेन्ना आमी भावार्थ दोत्ता जेजूचेर हें सगळें आमी घडोवंक पावतले. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, आमच्या मनाची नडसणणी जाता काय? आमी फकत आयकता एका कानान आनी दुसऱ्या कानान तें आमी सोडटा. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, ह्या उतराची सजमणी घेता, जें जेजून घडलां, जेजू सगळ्यो मिलाग्री कोत्ताल्यो, त्यो भावार्थी ताजेर भावार्थ धरून आमच्यांनी करूंक जाता. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज आमकां ह्या शिवर्तमाना वरवीं आमकां एक कळोन येता की जेजून आमकां सगळ्यांक ताज्या नांवान पदवी दिल्या. दुसऱ्यांक देंवचारांतली सुटका दिवपाक, तांकां पेकोणी दिवपाक, हें देवाचें उतराची परगणणी करपाक, आनी हे सगळ्यांचेर देवाचे राज्यांतले सगळ्यांक परगट करपाक. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खालती रावता, जेजूचें उतर आयकता, ह्या जेजूच्या उतरा वरवीं आमी आमचें जिवीत चलयता आनी ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिता, तेन्नाच की आमी जेजूचेर खरें पाटलावदार म्हणून जेजूचेर भावार्थ धरून हें आमी जेजूचें राज परगट करपाक आमी फुडें सरता. आयज ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर आमच्या काळजान रिगून आमीच पयलें हें जैतिवंत जिवीत जिवंक कॉमेस करुया, आनी तेच्या उपरांत सगळ्यांक ही बरी खबर दिवपाक आयजतान आमी भावरुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दिसा आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जाता. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सुर्गींच्या बापाचो, आमच्या सर्वंडारा जेजूचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक पोट तुमकां सगळ्यांक हांव आवडेता.